योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरयेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. गोंयांत आयज उटंगराचो पावस. फाल्यां कांय सुवातांनी घेतलो घालून. चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें उरतले 24 डिग्री सेल्सियस तापमान. गोंय फामाद दर्या देगा खातीर, पूण कोलवेच्या पुलाक पडल्यात फोंड. लज धापता फकत एक खुटो. चवथ म्हटल्यार फकत न्हय मजा मस्ती. तरणाटे पिळगे खातीर ती सृजनाची माची. 2 पत्रावळीच्या सजावटीत बसयल्या गणपती. पळोवया हरमलकारांच्या आंगांतली कळाशी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. चवथ फकत मौज मजेची परब न्हू, तर कला आविश्काराचो एक बेस, बरी माची आनी एक सांस्कृतीक संद अशें म्हणूं येता. आनी जायते जाण ह्या संदीचे भांगर करतना दिश्टी पडटात. हरमलच्या युवा पिळगेन चवथी निमतान आंगांतले कलेचो सोबीत सुंदर आविश्कार दाखयला. घालुया एक नदर. कलेक मर्यादा आसना आणि कलाविष्काराक बंधनां आसनात. कलाकार कसल्या गजाले पासून कितें करत कल्पनाच करूं नज. हरमलच्या वयले वाड्यारे अशीच कलाकारिता दिश्टी पडटा. लंबोदर आणि ताचे बरोबर सजावटीत दिश्टी पडटा अष्टविनायक. विनय नायक आणि ताचे फॅमिलीन मेळून केल्ली ही आरास. सजावटी खातीर वापर केला तो फकत प्रसाद खावपाच्या द्रोणांचो आणि पत्रावळींचो. कलेचो हो प्रसाद घेवया आमी ताचो आस्वाद. आम्ही 5 दिसांचो गणपती दवरला आणि हे आम्ही इको फ्रेंडली डेकोरेशन केला. हे करपाक आमकां अराउंड 8 दीस लागले, 8 ते 10 दीस लागले आणि हे करपाक आमचे सगळे फॅमिली मेंबर्सान आमकां हेल्प केले. हे आम्ही डेकोरेशन पत्रावळीचे केल्लेले आहा आणि हांगा तुम्ही पळोवंक शकता की अष्टविनायकाचो आमी कॉन्सेप्ट केलेलो आहा. अष्टविनायक सगळ्या फॅमिली मेंबर्स आमकां कॉन्ट्रिब्यूट करून आमी सगळे हेल्प घेवन आमी हे फुडें सरलेले आहा करपाक आणि फाटली 8-10 वर्सां आदी आमी डेकोरेशन अशेंच करता. आणि वयले वटेन फोलींच्या आदारान पांडुरंग शेटयेन भोव परिश्रमान पिताल्ला विठ्ठल. जमनी वयले आणि वण्टी वयले सजावटी परसय कठीण आसता तकले वयली फोलींची आरास. एका पांडुरंगान दुसऱ्या पांडुरंगाची घेतलेली अनुभूती कलाकृतीच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपाचो हो यत्न. घरातल्या गणपती मुखार मेघा शेटगांवकर आणि अजित शेटगांवकारांनी द्रोणा पासून कल्प कशी आरास केल्या. खाशेली गजाल म्हटल्यार गणपतीचे मूर्ती फाटल्यान तांणी भोव परिश्रम घेत द्रोणांच्याच आदारान आनीक एक गणपती पिताल्ला. पळयात. आयज आमी हे डेकोरेशन जे आमी पुजेक द्रोण यूज करता, आमकां प्रसाद दितात, त्याचो वापर करून आमी हे डेकोरेशन केल्लें आसा. कमीत कमी आमकां 15 दीस लागले. आणि कोणी हेल्प केलो तुमकां? आमच्या ज्या घरान माझी जी भावंडां आसा तेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केले. आमी हांगासर गणेशची मूर्ती दाखयल्ली आसा. तुम्ही पळोवंक शकतात हांगासर हो मुकुट ताचो, तशेंच सकयल त्याचे 2 दोळे, मागीर हांगा त्याचे आमी सोंड दाखयल्ले आसा. तशीच हांगा त्याची माणी तुम्ही पळोवंक शकतात आणि हे त्याचे 2 कान आणि आमी त्याचो एक असो महाल कसो तयार केल्लो आसा. ही आमची माटोळी आमच्या काकान सगळी आमच्या रानांसून हाडलेली आसा आणि बांधलेली आसा. आणि आता आमी दोळे भरून पळोवया अश्विनी शेटयेची रंग देखणी रांगोळी. बाय अश्विनी हे तशे अणभवी चित्रकार न्हू, पूण ताचे भितरली कला आणि इत्साशक्तीन तयार जालें सोबीत सुंदर रांगोळी चित्र. ओनली 2-3 कलर यूज करून व्हाईट कलर अँड ब्लॅक कलर 2 अँड मातसो ब्ल्यू कलर. आणि आम्ही पळयलें दोनूय तू शंकराचे हे काढले न्हू रांगोळी. स्पेशल शंकराचेच हे काढले. ऍक्च्युली म्हाका शंकर मीन्स शंकराची मूर्ती ही खूप आवडटा. सो हा मोस्टली शंकर और कृष्ण हेच.
गोवा 365 खातीर हरमलच्यान संदीप कामोलकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यांतल्या संवसारीक दर्जाच्या पर्यटन सुविधांचेर मंत्री आमदार बरीच भाशणां ठोकता. प्रत्यक्षात स्थिती कितें आसा? राज्यांत मुळाव्यो पर्यटन सुविधा दिश्टी पडनात. कोलवा दर्यादेगेर वतना पुलाचेर पडिल्लो व्हडलो फोंड सद्याक पर्यटकांक येवकार दिता. बरोच तेंप जालो. हे दर्यादेगे कडेन सरकाराची आडनदर जाल्या. पर्यटकांचे पांय फोंडांत पडचे न्हय ह्या खातीर फोंडाच्या तोंडार एक लाकूड दवरून तात्पुरती सोय केल्या. जालें, सोंपलें सरकारी काम. आज आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात हे जे आसा हो कोलवा बीच आसा. ह्या कोलवा बिचाचेर येवपाक जाय जाल्यार हो जो क्रीक आसा ह्या क्रिकाचेर एक ल्हानसो पतपूल म्हणटा ताका तो उबारले कडेन आसा आनी आज ह्या पुलाचेर जो बारके पूल आसा तेजेर फाटल्यान तुमी पळयतात पळय ह्या पुलाचेर केदो व्हडलो बुराक आसा आनी हांगा पण तरी एक सेफ्टी जाय म्हणून थंय एक वासो दवरला. टुरिजम डिपार्टमेंटा जाण आसून टुरिजम डिपार्टमेंट हांगा खंय तरी दोळे आड करता. कित्याक हे सिजन आतां कोमे साली कडेन आसा आनीक ह्या सिजना खातीर लोक ट्युरिस्ट जे आसात ते आज कोलवा बिचाचेर कितले जाण येता ते पळय. आनीक जर कोणी येता आसतना ह्या हितून पडलो जाल्यार जबाबदार कोण? हेका टुरिजम डिपार्टमेंट जे आसा हेका जबाबदार आसा. कित्याक तेणी पळोवपाक जाय पडटा कित्याक खंय कितें जाला कात जाला तांकां आनी कांय पडोन गेलें ना. खंय तरी लोकांली मागणी आसा की टुरिजम डिपार्टमेंटान हे बेगीच्या बेगीन करचें ना जाल्यार हांगा लोक कोण येवपाक ना. हो कोलवा बीच जो आसा हो फेमस बीच आसा आनी हांगा आज तुमी सुद्दां पळयात कितले ट्युरिस्ट आज आमचे फाटल्यान आज कितले ट्युरिस्ट जे आसात ते आज तुमकां ह्या फाटल्यान दिश्टी पडटा पळय. इतले ट्युरिस्ट येता आसतना आनी हो साम फेमस बीच आसा. ह्या बिचार जर तुमी जर येतना जर ही अशी परिस्थिती जाली जर हेका जबाबदार कोण आसतले? हेका जबाबदार कोण आसतले हे पळोवचे पडटले. हे सरकारान बेगीच्या बेगीन आनी टुरिजम डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालून हे बेगीच्या बेगीन सारकें करचें. कांय खबर घेयना. हो ती आतां बोलो आयकॉनीक बीच दिसता व्हड फेमस जाल्ली पूण कांय ना. कांय इंट्रस्ट घेना टुरिजम डिपार्टमेंट पयस करपा वापरा कितें कांय समना. आतां ब्युटिफिकेशन प्लॅन आतां MLA इन्स्टॉल करपाक सोदतात. सो बेजीक स्टोरी कांय रेडी जालें ना अजून. टुरिजम जाते बेगीन रिपेर करचो आनी लोकांक हें लोक कितें त्रासा पडले खंयचे ट्रेजेडी जातली थिंगा बीच वचपाक मेन हें प्लेस सारकी ती सारकी बेड काडली आखे दोनूय ब्रीज पेटे जाल्ले. पण तो एक गेलो थिंगा बिस्टेकान पॅचअप करून केल्लो वायट असो आतां वयतालो. सो टुरिजम डिपार्टमेंट हॅज टू टेक एक्शन ऑन दीस अदरवायज वी हॅव टू बिल्ड 2 न्यू ब्रिजीस. गोवा 365 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक रावल. कोलव्या वतले जाल्यार उडक्यो मारून वचचें पडटा. चर्ची मुखावयल्या रस्त्यार लोक नमन घालतना दिश्टी पडटात पूण ते देवाक पांयां पडटात. कांय फोंडांक आपटून पडटात हें कळपाक मार्ग ना. मुखेल रस्त्याचे अवतिकायेचेर कोलवेकार फुर्योज जाल्यात. पर्यटक खंय अशा उतरांनी ताका लज करतात. जाल्यार थळाव्या आमदारान सांगलां पर्यटकांक अटल सेतूवरी पेड्ड्यार रस्तो दिवचो ना, बरोच रस्तो दितलो. कोलवे पर्यटन स्थळ देखून मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. सिवरेज पायपलायन घालपा खातीर PWDन हो रस्तो खणिल्लो. उपरांत डांबर घालिनासतना तो तसोच सोडून दिला. रस्त्याची अवतिका पळोवन थळावे खुबाळ्यात. म्हणटात आमकां उदक, वीज, पेट्रोल दिवं नाका जमना जाल्यार निदान बरे रस्ते तरी दियात. तेमी जाय हो रस्तो कोचो कित्याक जायत्या लोकांक इल्लो त्रास जाय. वयर सकयल येता लोक त्रासान बुडत आनी पडटा. तेमी हे रोडाक पासत लोकां पासत तेम कितें केलां ते आमकां हेज मुखार तेम दाखोवचें. आनी तेंको जायना जाल्यार तेम मात उबारचें. कित्याक हिंगा लोक आमकां ट्युरिस्ट येता ते विचारताय हे कितें तुमगे कोलवा बरें आमी येयले इचोच्या गेल्यार आमी जाम मारून पडटाय. एक केदोन जातोलें कितें जातोलें तें आमकां खबर ना. इगोर्जे मुखल्यान जायतो लोक पडला. कित्या पडला ह्या पांय पळोवन पडला रस्त्या लागून पडला तें आमकां खबर ना. हे मी कितें करपा जाय तें बरे भाशेन करचें. जाल्यार बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता आपणाकय हो रस्तो सारको जाल्लोच जाय पूण अटल सेतूवरी रोखडोच पेड्ड्यार जाला तशी गत म्हज्या मतदारसंघातल्या रस्त्याची जावची न्हय अशें म्हाका दिसता.
देखून पर्यटन मोसम सुरू जावचे आदी तो सारको करात अशें हांवेंच सांगलां. हो जो रोड आसा हो कोलवा रोड आसा आनी हो जो रोड खणले कडेन आसा आनी तेचेर तात्पुरतेपणान तेंचे रोबर मांडले कडेन आसा. हे फक्त हेजेच खातीर की सिवरेज पायपलायन हाडपाक जाय म्हणून हें काम केल्लें हो रोड पडलो. पूण आजुनूय ह्या रोडाचेर डांबोर घातला. हे लोक हांगा खूब एक्सिडेंट जाता म्हूण लोक मागता की हो बेगीच्या बेगीन करचो म्हणून रोड. जेन्ना मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सींतूय एकूय रस्तो आसा जाल्यार खोली मारून हा ना म्हाका जाय ते सारको टायमाचेर घालपाक जाय तेका. आज गेलो हाल गेलो जाता तुमचो आसतलो जेन्ना अटल सेतू जी ब्रिज आहा ताचोय तितू एक्सपेन्सीव ब्रिज ती आनी ज्या टायमार पासाची तेन्नासून ते डांबर घायलो तो डांबरचो उठोन कितें जालें तेन्ना बंद आसा सो त्या भाशेन म्हाका केलो नाका. गोवा 365 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक राव. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बंगालच्या उपसागराचेर कमी दाबाचें क्षेत्र तयार जालां. देखून ओडिशाचे दर्यादेगेर तणाव निर्माण जाला. हवामान खात्यान हे फाटभुंयेर 13 तारखेक कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडटलो अशें म्हटलां. जाल्यार 14 सप्टेंबराक कांय कडेन कमी चड प्रमाणात तो कोसळटलो असो अदमास उक्तायला. भोवतेक वाठारांनी 17 सप्टेंबरा मेरेन पावस हजेरीला येतलो असो हवामान खात्याचो अदमास. हे मजगतीं चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. वाऱ्याचो वेग वराक 50 ते 60 किलोमीटर ताची परस चड म्हटल्यार 70 किलोमीटर वेगान वारो घोळटलो. 17 ते 15 सप्टेंबराक वाऱ्याक सांगात दितलो तो उटंगराचो पावस. 14 तारखे मेरेन दर्यांत खवदळ जातलो. व्हडली ल्हारां तयार जातलीं. देखून नुस्तेमारी करप्यांनी खोल दर्यांत आपली बोटी सोडच्यो न्हय अशी हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. आज के दिन यानी कि 13 सितंबर को जो गोवा का स्टेट एवरेज रेनफॉल है क्यूमुलेटिव जो है इस सीज़न का, इस मानसून सीज़न का, वो नॉर्मल से 5% एबव है. और आने वाले दिनों में भी एटलीस्ट फॉर 2 to 3 days नॉर्मल मानसून एक्टिविटी कंटिन्यू रहने के चांसेस है गोवा के ऊपर. गोवा के ऊपर हेवी रेनफॉल एक्टिविटी जो है और 2 दिन कंटिन्यू रहने के चांसेस है. 1 or 2 प्लेसेस पे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 11.5 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स. ऐसे रेनफॉल जिसको वेरी हेवी रेनफॉल बोलते हैं वो भी होने की प्रोबेबिलिटी है ऑन 13 सितंबर को. और 14 सितंबर को हेवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस में चांसेस हैं. और उसके बाद बेस्ड ऑन प्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस कोई वेदर वार्निंग की चांसेस नहीं है. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.